नमस्कार. चडेतूड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. ही आमची जी कार्यावळ चलता ती विधानसभा चालू आसतना चलता. इतल्या खातीर विधानसभेन जे प्रश्न विचारतात, जे आमदार कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण करतात, जे चडान चड खडेगाठपणान उलयतात, तांकां आमी ह्या कार्यावळीन आपयतात आनी तांचे कडेन विधानसभा आनी भायलें राजकारण हाजेर चर्चा करतात. आज आमचे मदीं आसात मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार. जीत बाब, तुमकां आमच्या ह्या कार्यावळीन येवकार दिता. जीत आरोलकार ह्या विधानसभेन खूब गाजलो. पावसाळी अधिवेशनात दर दिसा जीत उबो रावता, प्रश्न विचारता, चर्चा करता. सरकाराकय कामां करून घेवपा खातीर ही विधानसभा तुवें खूब वापरल्या. म्हाका एक सांग, मांद्रे मतदारसंघ पयलेच खेपे अशे तरेन प्रकाशन आयला विधानसभेन. खूब कमी प्रश्न हाजे पयलीं विचारताले. आपले कामां करून घेवपा खातीर जे कितें खडेगांठ जी पळय भुमिका घेवची पडटा ती तुवें बरे करून घेतल्या. सो म्हाका तुका एक प्रश्न स्वाभावीक आनी हो लोकांकय पडटा, मांद्रे मतदारसंघ कोणाचो, जीत आरोलकाराचो काय मगो पक्षाचो? मांद्रे मतदारसंघाचे जनतेचो. सामान्य मनीस जो मांद्रे मतदारसंघान रावता, जो इतली वर्सां तांकां कितें तरी एक्सपेक्टेशन्स आसलेले, हो कितें तरी डेव्हलपमेंट जाय आनी एक्स्ट्रा, म्हणजे जितके डेव्हलपमेंट करता तितके कमी आनी इतर गोष्टी आहात, म्हणजे जे मांद्रेचे जनतेक जाय ते एक आमदार म्हणून हांवें फुडें व्हरप. आनी म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघ ह्यो मांद्रेचे जनतेचोच आसा आनी मांद्रेचे जनतेचोच रावतलो. गुड गुड. म्हाका तुका प्रश्न विचारपाक इतल्या खातीर, कारण पेडणे तालुको जर धरलो, मांद्रे आनी पेडणे दोन मतदारसंघ थंय आहात, पूण पेडणेचे लोक तुजे कडेन येतात कामां करपा खातीर. आमी टॅक्सी आंदोलनाचो इशू पळयला, टॅक्सीवाले तुजे कडेन येतात. सो तूं विधानसभेन आवाज उठयता, तूं प्रश्न दसाक लायता, काय तूं सीएमाक लागीं आशिल्लो तांकां सुगाव जाला? तशें कांय ना. हांव एक्चुली बॉर्न एंड बॉट अप इन पेडणे मतदारसंघ, म्हणजे दारगळी. आनी पेडण्यान म्हाका दिसता गेली 15 वर्सां पयलींच्यान हांव सोशली आनी पॉलिटिकली कनेक्ट आहा. आनी तूं एंटायर म्हणजे पेडणे मतदारसंघात तूं हसापूर, इब्रामपूर त्या सायडीच्या पोतान ते पत्रादिवे मेरेन सगळे खंय ना खंय लोक कनेक्टेड म्हाजे कितलीशींच वर्सां आसात. सो तांकां खबर आसा कितें हांव कशें काम करप, म्हाजे पद्दत काम करपाची आनी कितें. म्हणजे ते आमदार जावच्या पयलीं पासून म्हाजे कडेन येतात. आतां कितें आमदार जाले म्हणजे थोडी एक्सपेक्टेशन वाडटा आपल्या लोकांची, म्हणजे घरान कशें फॅमिलीचे एक्सपेक्टेशन वाडटा, कोण वयर म्हणजे कोण कितें करता ताका लागून. म्हणजे ह्या आतांच न्हू, पयलीं पासून पेडणे मतदारसंघातल्यान लोक म्हाजे कनेक्टेड आहात. म्हणजे ती म्हाजी एक फॅमिली घर कशें, आनी त्या प्रमाणे हांव काम करता. पूण प्रायोरिटी हांव मांद्रे मतदारसंघाक करता, कित्याक आयज ह्या पोझिशनार म्हाका हांगा हाडला तो मांद्रे मतदारसंघान, आनी मांद्रे मतदारसंघात लॉयल आनी फेथफूल रावपाची जबाबदारी म्हाजी. तूं जरी मोगो पक्षाचो असलो तरी तूं खूब जाणां दिसता तूं बीजेपी काय म्हणून, कारण तूं ही तुजी स्ट्रॅटेजी जावंक शकता की तूं सीएमाक लागीं आसा, तूं सत्ताधारी पक्षाक लागीं रावन कामां करून घेता. म्हणजे तूं कशें, आमी कशें पळोवप पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी या आमदाराचें कौशल्य कितें म्हणून हें? पळय, पॉलिटिकली पळोवंक गेले जाल्यार पॉलिटिक्स म्हटल्यार कितें, म्हणजे पॉलिटिक्स इन कॉन्स्टिट्युएन्सी, पॉलिटिकल हे म्हटल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक, स्थानिकांक थंय कितें जाय हे तूं सरकारा कडल्यान कशें हाडूं शकता, तांकां कसो सॅटिस्फाय करूं शकता, हे इम्पॉर्टंट आहा. पॉलिटिक्स म्हणजे हे पॉलिटिकल लेवलाचेर हे चिंतूं शकता. वेरेज तूं सीएमाक क्लोज आहा, लागीं आहा, नो डावट ही इज द हेड ऑफ द स्टेट आनी तेच्या अंडरूच आख्खी स्टेट चलता. पॉलिटिकली म्हाज्यान तेचें कनेक्शन एज अ हेड ऑफ द स्टेट सीएम म्हणून त्या पद्दतीन हांव वावरता. पूण खंय तरी लोकांक तशें दिसता, पूण खंय तरी पर्सनल हे कनेक्ट आसल्या कारण ते लोकांक वेगळे पद्दतीन दिसता. पूण नो डावट तो म्हाका सगळ्या वाटेन हेल्प करता, आयज मेरेन हेल्प करीत येयलो आहा. आनी तेचे कडेन म्हणजे म्हाजें पर्सनल तेचे कडेन रिलेशन हांव एका रिस्पेक्टान आनी एका हेतून पळयता की तो खरेंच बरें काम करता आनी खरेंच तेका सपोर्टाची गरज आसा सगळ्या आमदारांची, आनी त्या रिस्पेक्टा प्रमाणे हांव तेका मान दिता. त्या पद्दतीन आहा ते. तुजी उदरगत नांवाची एक संस्था, तूं तेय सगळी डेव्हलपमेंट वर्क तूं करता, वेगवेगळे प्रोग्राम करता. उदरगत संस्था ही तुजें नांव थंय गाजतना आमी दिसती पडटा आमकां. सो तुजे कडेन एक पॉलिटिकल पार्टी आसा, तूं एक इंडिपेंडंट आमदार कसो काम करता, तूं स्वतंत्र नेटान काम करता, प्लस उदरगत.
ही संस्था हे कशे तरेन तूं मेळ पळय उदरगत म्हणटा ते उदरगत स्कोजा हे नांव उदरगत हे मांद्रे मतदारसंघाची उदरगत जावपाक लागून ते नांव दिलां. दुसरें म्हणल्यार सुरवातूच हांवें उदरगता पासून केला. पूण कशें आसता खंयच्याच मनशान जी सुरवात जाल्या ती विसरोंक जायना आनी सुरवात आमची उदरगत संस्थे पासून जाल्या. सो उदरगत हांव विसरोंक शकना आनी पयली प्रायोरिटी म्हणटा ती थंयच्यानूच सुरवात जाता. आतां पक्ष म्हटल्या उपरांत तो मागीर सेकंड पार्ट सेकंडरी येता. नो डावट मोगो पक्ष एक सगळ्यात पोरनो पक्ष आनी मांद्रे मतदारसंघाचे भाऊसाहेब बांदोड थंयच्यान निवडून येवन पयलो मुख्यमंत्री तो जाला. सो प्राऊड फिलींग मोगो पक्षाच्या चिन्हाचेर हांव लढला आनी इलेक्टूय जाला. सो एक तो प्राऊड फिलींगूय आहा. पूण उदरगत मांद्रे म्हणजे कशें आसता पॉलिटिक्सान खंयचो पक्ष धरलो खंय मतदारसंघान खंयच्याय कित्याक वेगळे वेगळे पक्षाचे आसता. एक संस्था आनी वेगळ्या पद्दतीचें नांव असलें की सगळ्या पक्षाचे कनेक्ट जाता. सो ते म्हाजे इतलें ना जेन्ना हांव काम करता म्हाका सगळे लोक जाय. म्हणजे काम करतना हांव कोण ह्या पक्षाचो त्या पक्षा हेणी मत मारूंक ना तेणी करूंक ना हें हांव केन्नाच करना. कोणूय म्हाज्या ऑफिसान येयलो जाल्यार हांव एंटरटेन करता तेजें काम करप नॉर्मल. पूण प्रायोरिटी हांव म्हाजे कशा कार्यकर्त्यांक दवरता म्हाज्या वोटर्सांक दवरता. प्रायोरिटी इन सेन्स कसल्या बाबतींत जर समज तो पयली एप्रोच जालो आनी फॉर एक्झाम्पल एकाच गोष्टीक जर दोग जाण झगडटात आनी एक म्हाजो कार्यकर्तो आनी एक सामान्य म्हणजे खंयच्या पक्षाक वावरलेलो आनी तो येयला जाल्यार प्रायोरिटी म्हाज्या मनशाक आसतली. पूण वेरेज कोण तरी येयला आनी कोण ना जाल्यार म्हाज्या कार्यकर्त्यांक कन्विन्स करून तेचें काम करप. म्हणजे आमदाराचें काम कितें आसता प्रत्येक मतदारसंघाची जनतेचे डिफिकल्टीज प्रॉब्लम आहा ते सॉल्व करप. तो ह्यो तेचो तो तेचो एका ट्रान्सफर आमदार जालो की मागीर तूं पक्ष पळयना ना. आमदार जाता की सगळे लोक खंयच्याच आमदारान एकदा इलेक्ट जाल्या उपरांत आमदार ही जबाबदारी घेतल्या उपरांत त्यांनी पक्ष पळोवंक जायना. जनतेची सेवा करपाची गरज आसा त्या पद्दतीन हांव करता. म्हाका जीत बाब एक प्रश्न पडटा जो सगळे राजकीय जे निरीक्षक आहा तांकां पडटा. एका तेंपार जी पळय ही नॉर्थ सायड आशिल्ली गोंयची पेडण्या पयलींचो मतदारसंघ धारगळ मांद्रे हो मगो पक्षाचो बालेकिल्लो. तुवें म्हणलां भाऊसाहेब जिखून आयिल्लो 25-30 वर्सां रमाकांत खलप आशिल्लो. तो मगो पक्षाचे पळय जी थंय काम आसा तें कशें आसा संघटना वायज पॉलिटिकल तांची शक्ती. पळय फॅक्ट तुका सांग मोगो पक्षाचे म्हणजे कार्य जे आहा म्हणजे संघटना जी जाय जी भारतीय जनता पार्टीची संघटना तशी मोगो पक्षाची संघटना ना. आतां हांव खरें सांगता आमचो सिनियर मोस्ट लिडर सुदीन ढवळीकर यांच्यानी म्हाका एकूचदा स्टार्टींग सुरवाती इलेक्शना पयलीं म्हाका कितें म्हटलेलें कित्याक सिनियर्साचें केन्नाय म्हणजे बरें आनी वायट बरें आहा तें घेवंक जाय. सो तेणी म्हाका एकूच सांगलें कितें सगळ्यात पयलीं तुजें मतदार कोण हे पयलीं तूं आयडेंटिफाय म्हणजे तुजी वोट बँक तयार पयलीं करपाक जाय पक्षाची वोट बँक मागीर. सो हे प्रमाणे हांवें म्हाजें काम सुरवात केल्लें आनी आयज तशें हांव पक्ष पळयना म्हाजे मतदारसंघ कोण मागीर कितें आसूंक ते मतदार तुजे आसूंक जाय. पक्षाचे वोटिंग आसता ती डिफरंट आसता पूण तुजी वोटिंग इम्पॉर्टंट खंय म्हणजे फॉर एक्झाम्पल खंयच्या 40 कॉन्स्टिट्युन्सीन कोणूय इलेक्ट जातलो जाल्यार आपली स्वताची वोट बँक पयली जाय सारकी पक्षाची मागीर येता. सो थोडे कितें करतात पक्षाची तिकेटी फाटल्यान धांवतात आनी पक्षाची वोटिंग घेतलो आनी आपूण जिखतलो. हे आयच्या टायमार स्वताचे तुजे कांय प्लस मतदार जायच पडटले हे पयलीं चलतले पक्षाचे चिन्हाचेर निवडून येताले ते पयलीं. आतां तशें ना. आतां कंप्लीट चेंज जाला. यूथ मेंटॅलिटी सगळी कंप्लीट चेंज जाल्या. ते चित्तना कितें बाबा कोण यो बाबा ह्याच्या वांगडा पयले व्यक्तीक पळयतात मागीर पक्षाक पळयतात अशे तरेन मगो पक्षाची बांदणी ह्या मतदारसंघांनी जावंक शकता. हो जो पळय पेडणे मतदारसंघ पेडणे मतदारसंघ न्हू हांव ताजो पेडणे तालुका म्हणटा. पेडणे तालुक्यांत जर पक्षाची बांदणी म्हणजे तूं हे म्हणटाय संघटना बीन बांदतलो जाल्यार 2027 इलेक्शन जर तूं जर बांदतलो जाल्यार पयलीं ग्रावंड लेवलीचेर आमच्या सेंट्रल कमिटीन देंवचें पडटलें फर्स्ट थिंग. दुसरें म्हटल्यार तुजे ब्लॉक कमिटीज आहा ते स्ट्रॉंग करचे पडटले. ब्लॉक कमिटी नेम्स एक घेवन तूं नेम्स एका दवरया तेका दवरया मागीर तेका सांगल्या पर्यंत ओग्गी बसतलो तशें ना. एक स्ट्रॉंग लिडर्स जाय तितून जे भोंवतले वावरतले घराघरांनी भोंवन आपली स्ट्रेंथ वाडयतले. सो फॉर एक्झाम्पल आतां तूं ओवरऑल पयशी खंयचोच पक्ष काम करना एकूच पक्ष भारतीय जनता पार्टी करता. ऑर्गनायझेशन तांचीच दिसता न्हिदल्या इन्क्लुडींग मेन ऑपोजिशन काँग्रेस दिसता. काँग्रेस जाल्यार तूं तेची संघटना म्हणजे आतां ते करतलो जाल्यार तुका मेन पावर जाय टीम वर्क. तुका जर मगो पक्षान पूर्ण अधिकार दिलाय संपूर्ण बार्देस पेडणे काम कर
ना पळय आतां सध्या आमी नवीन आहात, पयले फावट आमदार जाल्यात, इतले व्हडले एक्सपेक्टेशन रायट टायम सारकें न्हू, थोडा एक्सपिरियन्स आनीकूय येवंक जाय. आतांच आमी खंय तरी 3 वर्सां जाल्यात आनी खूब खूब गोश्टी शिकपाचे आहा राजकारणांत. आनी ते शिकता आसतना इतले या लक्षांत धरूंक जाय की गोंयचे जनतेक कितें जाय. फर्स्ट थिंग, गोंयची जनता आपूण कार्य करतना तांकां कितें, तांकां सॅटिस्फायड आमी करूंक शकतले की ना, तेचे इश्यूज डिफिकल्टी सॉल्व करतले की ना. ह्या विधानसभेन धिरयोचो प्रश्न काडिल्लो, कारण हातूंत भितर धिरयो इज यूथ कनेक्ट. कारण तुजें आमकां तें कळ्ळें की धिरयो म्हणटकीर तरुण भुरगो आयलो, अशे तरेची स्पोर्ट्सान आवड आशिल्लो लोक आयलो, सो तूं तांकां कनेक्ट जावपाक सोदता. होच हेतू न्ही. म्हाज्या मतदारसंघात हे खूब वर्सां पयलीं पिढ्यान पिढे चालू आहा. म्हणजे खंयचे सण जावं, म्हणजे ती पुजा जावं, फेस्त जावं, किंवा कोणाचो वाडदीस जावं, जाल्यार कसलें सेलिब्रेशन जाल्यार आहा जाल्यार ती एक त्या टायमाचेर धिरी, एक सेलिब्रेशन धिरी म्हणून चलतालें. आनी ते कशें आहा, आतां तूं यूथ म्हणटा, हे गोश्टीन धिरयेचे यूथूच ना, हे सिनियर जाणटे आहात, मिडल एजूय आहा, युथूय आहात, जाणटे उदाहरण सुद्धा असेंब्लीत दिला. एकले जाणटे आईन म्हाका फोन केला म्हणून. एक्च्युअल फॅक्ट हांवें घडोवंक ना खरी, म्हणजे महिला धिरयांक येयना, पूण घरांत जेन्ना तो पाडो गोठ्यान आसा तेची देखभाल करप, सांबाळप, तांकां इतलें चल्लां. हांवें स्वता पळयलां. म्हणजे म्हाज्या मतदारसंघात काय म्हणल्यार 200 ते 250 पाडे आहा. आनी इतले इंटरेस्टिंग खबर. आनी दुसरें म्हटल्यार कितें आहा, ते धिरी लायनात, धिरी लावचे ना. म्हणजे केन्ना 2-3 वर्सांनी एक चुकोवन खंय तरी धिरी, पूण ते 2 वर्सां ताका मेंटेन करतात, सांबाळटात सारखे, म्हणजे चेडे भशेन सारखे करतात. तो जर पाडो जर बरो ना जालो, खरें सांगता, तो पाडो बरो ना जालो, ताचो ओनर आहा पळय, तो खाट त्याच्या देगेक गोठ्या देगेक घालता, आपूण न्हिदता. म्हणजे तो कितें सीक पडोंक जाय, इतले सारखे कनेक्शन तेंचे आहा. म्हणजे धिरी हे इम्पॉर्टंट ना, पाडो एक आसा आपले कडेन प्रायड कशी, अशें जाल्लें आहा. सो एक सांग म्हाका, तुजें आनी म्हगो पक्षाचें मातशें हें जालें, तुवें आमचो पक्षाची धोरणान बसना म्हणून. पक्षाची धोरणां बसना अशी न्हू. पळय अजून सांगता, ह्यो सगळ्यान पोरनो पक्ष आनी भाऊसाहेब बांदोडकरान फुडें हाडलो पक्ष, फुडें तेंणी हाडला आनी तो आयज मेरेन एक्झिस्टन्सान आसा. आतां तो एक्झिस्ट आसतना आमकां कितें करपाक जाय. आमकां फॉर एक्झाम्पल उदरगत, तुवें नाजाल्यार उदक सांगा, उदरगत संस्था कितें करता मांद्रे मतदारसंघात. आमची संघटना म्हणटात ती वर्किंग सेक्टरान आहा, सिनियर सिटीजन, ज्येष्ठ नागरीक आहा. तूं फाटल्या दिसांनी मेळावो घेतलो तुवें पळयला जाल्यार आमचे बुथाचेर ते मनीस सगळे ज्येष्ठ नागरीक आहा, महिला संघटना, बुथाचेर महिला संघटना, यूथ आहात, यंगस्टर्स आहात. म्हणजे हे जर करतलो जाल्यार मोगो पक्षान हे सगळ्या सेक्टरांनी, म्हणजे सगळ्या हेतूंनी काम करचें पडटलें. महिला संघटना आमची जाय, युथांची विंग जाय आमचे. हे जेन्ना जातले तेन्नाच मोगो पक्ष स्ट्रॉंग जातलो, ना जाल्यार ते जावं शकना. साश्टीन भितर पळय तूं, इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल डिफरन्सीस, सगळ्यांक धिरयो जाय. तुवें ऑपोजिशनाकूच पळयलें, सगळे ऑपोजिशन सगळे धिरयो जाय. एक एमजी पक्ष पार्टी सोडली, तोय एक एमजी पार्टीचो धिरयो मागता ना. पळय ओवरऑल सगळ्यांक जाय, पूण ते कायद्यानूय बसपाक जाय. ऑनरेबल आमचे चीफ मिनिस्टरान सांगला तशें पळोवया म्हणून. सो लेट्स सी. म्हाका एक सांगात, लक्ष्मी आमचो पार्सेकार CM आसतना ताणें कांय प्रोजेक्ट हाडिल्ले पेडणे तालुक्यात, त्या प्रोजेक्टाचो परस्यू जायना अशें तांचें म्हणणें. फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रॉनीक सिटी, मागीर GMCचो एक सॅटेलायट हॉस्पिटल, हे प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक तुमकां दिसता व्हरपा जाय. सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार थोड्यांनी कित्याक पॉलिटिकल आपली हायप करपा खातीर थोड्या लोकांनी, थोड्या लोकांनी 2-3 लोक आसतले, तेंच्यांनी खूब मिडिया फुड्यान बोवाळ घातलो, पूण तांकां एक्च्युअल खबर ना कितें आनी कितें प्रोसिजर जालें आनी खंय मेरेन पावला तें. जर तें कोणाकूय जर फायंड आवट करूंक जाल्यार कन्सर्न डिपार्टमेंटान वचून चॅक करपाचें गरज आसा. ओके. आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्यांनी जे प्रोजेक्ट्स हाडलेले ते खंय तरी मदीं बंद पडले 2017. कित्याक ते पडले. एक्झॅक्टली. मागीर 5 वर्सां कांयच जावंक ना. हांव नको कितें डिफरन्सीस आनी कित्याक जावंक ना ते. पूण जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना हे प्रोजेक्ट म्हणजे अशे हॉन्टेड हाऊस कशे अशे पडलेले आसले, भूत बंगला जाल्ले. आनी तेन्नाच हांवें सांगलें हे करपाक जाय. आनी जेन्ना हांव आमच्या चीफ मिनिस्टराक बसलो तेन्ना ताका सांगलें, फॉर एक्झाम्पल हॉस्पिटल म्हणजे हॉस्पिटल ते घेवन बसलो, 1 वर्स लागले ते परत स्टार्ट करपाक. कित्याक जेका कॉन्ट्रॅक्टराक टेंडर दिल्लो तो ताका ब्लॅकलिस्ट करचो पडलो, ताका जे काम केल्ले
6-7 वर्सां पयलीं ते पिड्ड्यार जाले, ते परत रिटेंडर करचे पडले. ह्या प्रोसेसाक परत 2 वर्सां लागली आणि गेले 1 वर्सा पयलीं काम सुरवात जाले. म्हणजे 25% हॉस्पिटलाचें काम बंद पडलेले ते आयज कंप्लीट जाले, फुल कंप्लीट जाले. आणि हँडओव्हर करपाक जाय, तो हँडओव्हर प्रोसिजर चालू आहा. आता तेतून कितें आहा, आता स्टाफ अवेलेबिलिटी म्हणजे स्टाफ रिक्रुटमेंट कितले जाय ते आणि इक्विपमेंट जे मिशनरीज थंय ऑपरेशनाक कितें लागता ते इक्विपमेंट 2 तांकां ड्राफ्ट रेडी करपाचे पडटले, कितें टेंडर फ्लोट करपाक. ह्यो प्रोसेस चालू आहा. विदीन नेक्स्ट 6 to 7 months तो फुल फ्लॅश स्टार्ट जातले. दुसरे तुजे EMC जी तशीच पार्शेकरान हाडलेली. आता तेका कशें तो प्रोजेक्ट आमी हे केलो, एक्वायर केलो, सुरवात तेन्ना केलो, परत तशेंच 5 वर्सां बंद पडलो. आता कंटिन्युअसली IT मिनिस्टराच्या फाटल्यान लागून चीफ मिनिस्टर 3-4 मिटिंग कंटिन्युअसली आता 3 वर्सां चालू आहा. आयज थंय वयशीत तूं पयशीत जाल्यार थंयसर स्कील डेव्हलपमेंट ब्लॉक कंप्लीट रेडी आहा, आतां इनॉग्रेट करपाचें आहा. थंय 3 कंपनीजांनी कामूय सुरवात करून कंप्लिशनाक पावलेले आहा. आतां उरता खंय ते लिंक रोड. आता येदो व्हडलो प्रोजेक्ट, व्हडले ट्रॉलीज येतले, हे येतले, तांकां जर विलेजींतल्यान ते कोण येवचे ना बिझनेस करपाक, जर विलेजींतल्यान ट्रक येवचे पडले ताका लागून लिंक रोड जाय. तो लिंक रोड हाडटलो जाल्यार ताका प्रोसिजर आतां ऑलरेडी एक्विजिशन सगळें जाल्लें, टेंडर प्रोसेसूय जाला. 130 crores टेंडर फ्लोट केला. लिंक रोड येता फूल विथ फ्लायओव्हर ब्रिज विथ तो धारगळच्यान नॅशनल हायवे टू EMC हे कनेक्ट जाता. आणि हे कनेक्ट जाल्या उपरांत ऑटोमॅटिकली रेस्ट रिमेनिंग एरिया हा सगळी टोटल एरिया 6 लाख स्क्वेअर मीटर ती सगळी डेव्हलप जातली. सो हे आम्ही आता 3 वर्सांक काम केलां जे बंद पडलें. EMC आणि हॉस्पिटल हे फुडल्या 2-3 वर्सां जे कितें उरल्यात ते तुगेलें एक मेन हें जावंक शकता. हांव तुका एश्योर करता हॉस्पिटल नेक्स्ट 7 to 8 months कमेन्स जातले, स्टार्ट जातले फुल फ्लॅश. आणि ते सुद्धा GMC लिंक्ड हॉस्पिटल जातले. हे जालें. दुसरे EMC ताका आनीक 1.5 वर्स लागतले, पूण बाकीचे 3 कंपनीज जे येयले ते फंक्शनिंग जातले. नेक्स्ट 7 to 8 months आमी थंयसर स्कील डेव्हलपमेंट ब्लॉक स्टार्ट करून भुरग्यांक ट्रेनिंगूय सुरवात करता. हाजे क्रेडीट तूं कोणाक दिता? पळय सरकाराक, CMाक स्वता का तुज्या एफर्टाक? ना पळय तो कलेक्टिव्ह हे आहा. पळय पयलीं सगळ्यात पयलीं लक्षात दवरूंक जाय ते प्रोजेक्ट लक्ष्मीकांत पार्सेकरान CM आसतना हाडले, एक्सेप्ट करपाक जाय, तेणी हाडले. ते आतां गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, ते फुडें व्हरोंक जाय. ते बेनिफीट कितें आहा, EMC येयत जाल्यार कांयच न्हू म्हणल्यार थंयसर 4-5 हजार जॉब क्रिएट जातले. म्हाजे कॉन्स्टिट्युएंट कितलो व्हडलो हे जातले अनएम्प्लॉयमेंट. व्हडलो प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट तेच सांगता. हे खंय तरी 5 वर्सां पयलीं सुरवात जातले. हांव नको ते ब्लँक कित्याक पडले ते. बरोबर. हेल्था विशयी जर हॉस्पिटल पयलें जाल्यार ते व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयज आमकां इतले पयस ट्रॅव्हल करता ते जावकूच जाय स्टार्ट. सो हे मेजर दोनूय प्रोजेक्ट आहे. डेफिनेटली हे कोणाक क्रेडीट घेवपाची गरज ना. हांवें फॉलोअप करप. आमदाराचें काम कितें आसता, फॉलोअप करप. फायल खंय पावल्यार ती क्लियर करून हाडप. क्लियर कोण करता? CM करता. फायनान्स जो पर्यंत क्लियर करता तो पर्यंत जायना. तोपर्यंत काय फायली फास्ट जर मूव जाल्यो जाल्यार प्रोजेक्ट मातशे बेगीन दिसना म्हाज्या फायली फास्ट जाता. क्रेडीट कोणाक दिता काय म्हणटू? क्रेडीट कलेक्टिवली सरकाराक दिवंक जाय. हांव एक सरकाराचो भाग आहा, सो सरकाराक क्रेडीट वयता ते. ओके. म्हाका सांगात, तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचो एक इशू हायकोर्ट ताजेर सतत बडी मारता. हरमल सरपंचाक राजिनामो दिवचो पडिल्लो. सो हे सेन्सिटीव ताका डिस्क्वॉलिफाय केला. एक्झॅक्टली. सो हो इशू मातसो एक टॅक्टफूल मागीर मातसो कटकटीचो विशय आसता मातसो. म्हाका तर खूप त्रास जालो. म्हणजे कंटिन्युअसली कित्याक पॅनिक सिच्युएशन क्रिएट जालें गांवांत. कित्याक इतली वर्सां केन्ना जावंक ना आनी सुशेगाद चलतलें. आनी आमदार जाला 1 वर्सा उपरांत हे म्हाका फेस करचें पडलें. काही कारणान तो सरपंच आसलो, तेणी कितें इल्लिगल इश्यूज केले आनी कोर्टान वचून डायरेक्टली सांगलें की हे सगळे इल्लिगल गांवांत आहा तितके स्ट्रक्चर, आनी ते आख्या गांवचेर फेस करचें पडलें. आनी तेका लागून आतां इलेक्शनूय जालें आनी तेणी मिसेसीक दवरलेली, पूण ऑपोजीट मनशां आख्या गांवांत ते इलेक्ट करून हाडलो त्याच्या ऑपोजीट. म्हणजे इतले फ्रस्ट्रेशन जालें. इशू कितें आहा तो इलिगल स्ट्रक्चरांचो, ते थंयसरले कोस्टल बेल्टाचे फिशरमॅन्स आनी तेंचे पिढ्यान नुस्तें धरप, पोट भरप. आतां नुस्तें धरप म्हणजे कितें, हे खूब जाणांक इल्लिगल म्हणटात. आतां ऑफिसर बसतात पळय, येतात सगळे, ते समजता कितें हे इल्लिगल खतम कर, हे कर, कोर्ट कायद्यान वयता. पूण आमी जर लोकली तेंचे चिंतीत जाल्यार ते नुस्तेकार व्हडयो गेले, नुस्तें हाडले, आयच्या दिसाचे बाजारान विकले, कोणा 100 रुपयाचे 500 रुपया नुस्तें दिले, कॅश
काडले थंयसर तांकां बँक खबर नासता काय ना त्या टायमार तेंच्यांनी पिगमी जावंक एकटे कडेन कोणा कोपरी भरली ते इश्यू आनी एका वर्सान ते पयशे घेवप एका वर्सा पयशे थंयसर कशें जालें त्या टायमाचेर हिप्पी कल्चर चलतलो हिप्पीज येताले थंय रावताले तांकां दिसतालें कितें ते वयताना तांकां थोडे पयशे दिताले नेक्स्ट इयर आपूण येता तू हांगासर एक रूम बांद आपूण हांगाच रावता सो तेंच्यांनी थंयसर रूम बांदलो वयर रूम बांदलो तांकां कायदो खबरूच ना ते आपले घर बांदले तेंच्यांनी आतां अचानक जेन्ना कोर्टाचे डिसिजन येता आनी कायदो येता CRZ येता तांकां तुका खरें सांगता तांकां GST खबर ना आयज मेरेन म्हाका एक सांगात अशे तरेची पळय जी इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स आसतात ती वातावरणा कडेन सुसंगत जावची हाजे कांय खातीर कांय टॅक्निक्स करूं शकना फॉर एग्जाम्पल लाकडाची बांदची ताणें कॉन्क्रीट करची न्ही तांकां अशे तरेन बांदची की ते वातावरणा कडेन दर्या कडेन रेल्वेचेर डेफिनेटली जेन्ना न्यू सुरवात करताय तूं ते कोस्टल बेल्टाक तेन्ना हे तूं सांगता ते बरोबर आहा आतां पयलींचे म्हाका सांग 50-60 वर्सां पयलीं तेणी बांदला आनी परत तेचें घर म्हणल्यार तेणी दुरुस्ती केले कॉन्क्रिटाचे केले तेची ती मिस्टेक ना तो तेंच्यांनी खूब म्हणजे तेचे आजो पणजो थंयसर रावून येयला आतां 4 भुरगे जाले फॉर एक्झाम्पल एकटो ताका 4 चेडे आहात तेंच्यांनी 4 सायडीक बांदल्यात कायदो खंय करून पळयता गेले बांदले सो रावले थंयसर लग्न जाले भुरग्यांक आतां ती मोडल्यात ना मोडूंक ना आमकां ऑलरेडी आमी ते प्रोविजन केल्ले आतां आमी सरकारान कितें केलां की फिशरमॅन झोन आयडेंटिफाय करता डिक्लेअर करता फिशरमॅन झोन आनी ते जाल्यार फिशरमॅन झोन जाल्यार तांकां फिशरमॅन्स पॉलिसी कितें तरी आमी करूंक सोदतात जेणे करून तांकां होम स्टे ऑर रेस्टॉरंट आनी कितें करूं फक्त नुस्त्याचेर न्ही नुस्त्याचेर तांकां टुरिजम कम सोशल फिशींग कल्चर तेंचें ट्रेडिशन तेंच्यांनी दवरपाचें वेरेज अशें न्ही खूब जाणांक मुंबय सुद्दां आसा लोक थंय वतात ते पळयतात थंय तांकां नुस्तें ताजें मेळटा तांकां तशे तरेची गोंयची जेवण खावपाक मेळटा अशे तरेचे एक तुजे म्हाजे विचार तशे आहा कित्याक तांकां ते भाशेन करीत जाल्यार डेफिनेटली ते सेफ जाता अशे तरेची योजना तयार जाता हय ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमच्या हातीन घेतलेले आहा फिशरमॅन झोन आयडेंटिफायूय केला ऑलमोस्ट एंटायर कितले लोक रावतात थंय अंदाज फिशरमॅन कोस्टल बेल्ट म्हणटा तो फिशरमॅन पूर्ण आनी टॉडी टेपर थोडे आहात सो हे दोनूच कम्युनिटी आख्ख्या कोस्टल बेल्टाक तुका मेळटा ओके आनी हे तुजे सपोर्टर म्हणू शकना तूं ती माझी फॅमिली कित्याक हांव म्हणजे सगळी तेंच्या म्हणटा न्ही ही जर अशी योजना जायत न्ही ती गोंया खातीर एक युनीक आसतली समथींग भायर साश्टीकार सुद्दां येवन ती पळोवपाक येतले हांगा ना हे जातले जाल्यार एंटर कोस्टल बेल्ट फूल गोंया खातीर जातलें ब्युटिफूल गूड आयडिया गूड कन्सेप्ट जातले ते कोस्टलाचेर न्ही अशें कितें कन्स्ट्रक्शन येता मागीर तशें हॉटेल घालता कित्याक तुजे हे सारके हे थोडे गोश्टी रॉंग आहा आमचे थोडे कितें करतात थोडे आपलो प्लॉट आहा 1000 स्क्वेअर मिटर प्लॉट आहा एक दिल्लीवालो येता आनी कितें सांगता आपूण ते बांदता सो तो कितें म्हणटा तुका इतके पयशे दिता बरोबर तूं पंचायतीक मॅनेज कर हे पयलीं पासून चालू जाल्लें आनी तेतून कितें जाता तो थंय बांदता पूण नांवार तेचे बांदता गोंयकाराचे पूण आपूण बांदता कितें येयले जाल्यार तेच्या आंगार येयले सो तेका खबर नासता कायदो कितें तो बरोबर आनी कायद्या कडेन हे कोण घेता नॉन गोवन येता ते कायद्या कडेन खेळटात सफर नॉन गोवनांनी पयसो इन्वेस्ट केला खूब 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 कोस्टल बेल्टा वचत ते आसतलो हय न्ही संबंध बरोबर सो ताजेर आतां कंट्रोल एक न्ही पॉलिटिकल चळवळी कित्याक जायना की ह्या सगळ्या लोकांक अवेअर करून तांचे रायट्स कितें म्हाका दिसता आतां आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टान जे डिसिजन्स घेतल्या तेचेर भंय पडला आनी खंय तरी स्टॉप जाला हे नाल्यार पयलीं कशें ऑटोमॅटीक चालूच जाल्लें ते खंयसरूय काडटाले बांदताले ऑर्चर्ड जाल्यार ऑर्चर्डान बांदता शेतान जाल्यार शेतान आतां भियाल्यात आतां कंट्रोलान जाता कारण ना जाल्यार इलिगल कन्स्ट्रक्शन जर जायत दोळ्याक जर ते बरें दिसना जालें न्ही टुरिस्टूय येवपाचें बंद जातले पयलीं तूं बारीक पयशे जाल्यार पयलीं आमकां फॉरेनर्स स्पेशली युरोपियन कंट्री येताले आतां बंद जाले कित्याक जालें कॉन्क्रीट जंगल जालें कोस्टल बेल्टाक बरोबर आनी ताका आवडना ते कोण येतात टुरिस्ट म्हणून चड कोण येतात हे कोण बारीक बारीक खंयचे येतात गाडयो घेवन आनी येतात सोरो मारतात मस्ती करतात हे टुरिस्ट आहात तांकां पार्टीज आनी सोरो इतलेच जाय हो बरो टुरिस्ट येवचे खातीर अशें कितें तुजे मनान कितें आसा योजना डेफिनेटली फाल्यां एसेंब्लीक फाल्यां नाल्यार हे 2 दिसांक एसेंब्लीन म्हाजो हे विशय येतलो आतां ओपनली उलयना पूण इतलेच हिंट दिता जर आमकां बरो टुरिस्ट जाय जाल्यार देवान आमकां ब्लेस्ड केल्यात बरे बिचीस दिले आतां ते बिचीस युटिलायज कशें करप हेचेर इम्पॉर्टंट आहा आमी जर अशेंच रावले कितलेशेच आतां पिडियो पळयताय तूं टुरिस्ट येतात बिचाचेर बसतात
शेकाचेर बियर मारली जेले गेले एक्झॅक्टली पूण तो टुरिस्ट परत येना कित्याक त्यांनी एन्जॉय केले ते एक टाइम सो तो परत रिटर्न एवरी इयर कसो येतलो हेचेर विचार करपाक इंटरेस्टिंग कितें तरी निर्माण जावचें सो हेचेर म्हाजे ऑलरेडी तकलेन आसा फाल्यां परत आमी पळयतले तूं कितें रेज करता बरें म्हाका जीत भाऊ आनी एक सांग तुवें मराठीचो इशू ह्या वेळार रेज केलो सो तुज्या मनान कितें आसा मराठीचें कारण दुसरी राजभाशा जावची अशें तुवें तुजे उमाळे थंय व्यक्त केलें पयलीं इतले म्हाका खबर नासलें नॉलेज म्हणजे नॉलेजूय नासली आनी इतले हें नासलें म्हाजे कडेन काही पळय मांद्रे मतदारसंघात जेन्ना हांव ऑफिसान बसता जेन्ना एक कोण तरी डेलिगेशन येता नाल्यार म्हाजे मतदारसंघ एक संघटना संस्था कोणी येता आनी आपले प्रश्न घेवन येता आनी ते जे म्हणटात ह्यो असो एक्सप्लेन कर ह्यो विशय असो आहा ह्यो तुवें मांडूंक जाय ह्यो आमकां खूब इम्पॉर्टंट आहा आनी म्हाका पडटा येस हे सारकें त्याच प्रमाणे म्हाजे कडेन येयले तेंच्यांनी एक्सप्लेन केलें म्हाका पटलें हें मांडूंक जाय सो त्या प्रमाणे हांवें तें मांडलें आतां थोड्यांनी बोवाळ घेतलो ते सोडून घाल पूण म्हाका दिसता कितें आता मराठी भाषा खूप जण म्हणतात मराठी कित्याक कोंकणी हांवें कोंकणी ना म्हणकूच ना कोंकणी आमची पहिली भाषा दुसरी राजभाषा दुसरी कित्याक म्हणा धार्मिक आणि व्यावहारिक भाषा ही मराठी आहे काल आमचो पयशीं ऑपोजिशन लिडर तुमचो गोमंतक पेपर मराठीन घेवन असो दाखयता आणि एक दीस पयलीं म्हाका ओपोज करता म्हणजे हे कन्फ्युजनच म्हाका कळोंक ना हांव चिंतता आतां हे मराठी पेपर हांव चश्मा कडेन पळयता सारकें दिसता की ना आज कोंकणी पेपर घालता आयज कोंकणी म्हणजे कितें म्हणजे आता पळय भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री जालो तेन्ना त्यांनी शाळा सुरुवात केली शिक्षण एज्युकेशन त्यांनी सगळे मराठी तुझ्या मतदारसंघात मराठी शाळा उरल्या 100% आणि तुका एक सांगता मराठी शाळा आसा ती आसात काही मराठी शिकोवपी कॅथलीक महिलाय शिकयतात मराठी शिकयतात पेडण्या जाता पेडण्या आणि पेडण्यांक जाय मराठी चळवळ एक तेंपार न्ही पेडण्या सामकी जोमान आसताली पणजे सुद्दां जर मेळावो जालो जाल्यार हजारांनी लोक पेडण्याचेर अजूनय तूं उलो येता अजूनय सो ही मराठीची चळवळ जर फाल्यां जाली तुजो सहभाग कितलो 100% आसतलो 100%. पूण एक सांगता तुका कोंकणी ही आमची मातृभाषा आमी मानूंक जाय कित्याक आमी घरान कोंकणीत उलयता आतां आमी उलयतना कोंकणीत उलयता पूण वेव्हारीक आनी तुजे धार्मीक भाशा आहा ती आमची कोंकणी आतां म्हाका सांग ऑपोजिशन आतां हिंदूय थोडे बोवाळ घालतात हे मराठी म्हणत आतां म्हाका सांग गणपतीची पुजा करतलो इंग्लिशीन आरती म्हणटलो तूं सगळें बरोबर आहा पूण तुजे संबंध लागींचे बीजेपी कडेनय आहात बीजेपीक ह्यो नव्यो कटकटी नाकात बीजेपीन क्लियर म्हणजे सीएमान क्लियर स्टँड घेतला आमी राजभास कायद्याक परत हात लावचे नात कारण तांकां इलेक्शन मेरेन कसली कटकट नाका पळय सरकार चलयता म्हणजे आमचो मुख्यमंत्री चलयता बाकीचे आनी तुमी सरकाराचो भाग पळय आमचें काम आमच्या स्थानिकांचो कितें आवाज आहा तो पावोवप आनी ते प्रयत्न करप ते प्रमाणे प्रयत्न डिसिजन लास्टाक कॅबिनेट आणि मुख्यमंत्री घेतलो आता तांकां हे थोडे गोष्टी जर करपाचे ना जाल्यार ताका आमी फोर्स करूं शकना पूण आमी प्रयत्न करूं शकतात पूण म्हाका दिसता की सगळ्यांक एक्चुली स्पेशली नॉर्थ गोवान मराठी ही सेकंड भाशा ही जायत आनी हांव जाण म्हाका खूब जाण म्हणटा अरे तुका पळय तेजे सोशल मिडिया कशे गाळी घालतात कितें कितें उलयतात म्हाका फरक पडना म्हाज्या लोकांक म्हाका जाय म्हाजे जेन्ना लोकांक जाय म्हाका फरक पडना ते बरोबर कळ्ळें सो ते अंडरस्टँड करून शाळा जेन्ना गोंयांत स्टार्ट जाल्ले आफ्टर इंडिपेंडन्स सगळे कडेन भाऊसाहेब बांदोड सुरवात केली आख्ख्या गोंयभर सालसेटीतूय मराठी शाळा आसलेले खूब जण मराठी शिकोवन इंग्लीश तेन्ना नासली मागीर जाल्या ती एक्झॅक्टली सो ते आमी विचार करपाक जाय आमी डिफरन्शिएट करनात हांव अजून सांगता कोण मिसअंडरस्टँड कोंकणी आमची पयली भाशा कोंकणी आमकां जायत धार्मिक आणि व्यावहारिक भाषा ही मराठी आसात न्हू ती बरोबर आसा फक्त ऑन पेपर हाडूंक जाय आमी तेच वापरतात सकाळी म्हाका सांग एंटायर नो अख्ख्या गोंयभर तुजो पेपर गोमंतक आसता बाकीचे पेपर्स आहात ते मराठीन आहात तेच वाचतात मराठीन मागीर तुमी मराठीन कित्याक वाचतात बरें हे आतां केवढी बोवाळ घातले ऑपोजिशन तेंच्यांनी सरळ डिक्लेअर करपाचें की आपली पब्लिसिटी मराठी पेपरार करपाची न्हू म्हणून पेपर हाडूंक नाका न्हू तुमी सरळ सांगा अनाउन्स करा आमकां नाका मराठी तुमी पेपर घालू नाका छापू नाका म्हणून पब्लिसिटी अख्ख्या गोंयभर मराठीन गरज तूं ह्या विशयाचेर बरो अभ्यास करून आयला आनी तुका रोखडो ठराव येतकीर रोखडो तुका लोक हार घेवन गेले सो ह्या विशयाचेर आमी इतल्यान आमी ही कार्यावळी सोंपयतात तूं मुद्दम असेंब्ली चालू आसतना हांगा आयलो आनी तूं बरो रोखठोक उलयता बरो हांसो तुजो चेहरा सो तूं प्रभाव विधानसभेन पाडटा सो तुका हांव धन्यवाद दिता येस थँक्यू सो मच थँक्यू पळयत रावात गोमंतक TV